नमस्कार. ह्या अधिवेशनाच्या पहिल्या ब्रेक अवरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका दिसता काल मेरेन ओपोजिशन खंय आसा, कितलें आसा, कशें जातलें अशे प्रश्न आशिल्ले. 4 मेरेनचें जर कामकाज पळयलें जाल्यार मातसो तरी नेट दिसता. नरेश सावळाचें भाशण आयकतकीर तरी अभ्यास करून कांय जाण आयल्यात अशी परिस्थिती आसा. कशें आसतलें नेमकें हें अधिवेशन आनी सरकाराक चड सोंपें वतलें, मातशें कठीण वतलें काय एक 2.5 वर्स कंप्लीट जातकीर जी एक मातशी एंटी इनकम्बन्सी भितर घुसपा लागता ताजो मातसो त्रास जातलो काय कितें हाजेर भासाभास करतात. 2 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे फुडारी आनी आमदार निलेश बाब काब्राल, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात ते काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आनी युवा फुडारी सुनील बाब कवठणकर. हे सुरवात तुजे कडच्यान करता. हरशी ओपोजिशना कडच्यान करता पूण आज तुजे कडच्यान करता. कितें मातशी ओपोजिशनाचें बी कितें आसतलें अशें दिसता काय तांगेली ज्यो गजाली चल्ल्यात त्यो पळोवन तुमी सामकेच निश्चिंत आनी सुशेगाद आसात? ना तशें कांय ना. तें ऑपोजिशन आतां ऑपोजिशन आसताच न्ही. 9 जाण आशिल्ले आनी 9 जाण आसा. तितून 1-2 जाण आमचे इंडिपेंडंटूय आसा, 10-11 जाण. त्या 9वांतले कितले जाण तुमच्याय वटच्यान आहा अशें दिसता? ना तशें कांय ना. तें ऑपोजिशन आसतात न्ही. आज जे गोश्टी जनरल गोंयचे उलयना जाल्यार आपणाची कॉन्स्टिट्युन्सीचे पूण ऑपोजिशनान उलयतले. आपणाची कितें कॉन्स्टिट्युन्सी जावना. जनरल गोंयचे पळोवन गेले नातले बट एटलीस्ट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज उलयतले. आनी जे जनरल गोंयचे उलयतले ते ऑपोजिशन ते आपणाचे प्रयत्न जर करतले मांडपाक. यू आर नॉट टेकिंग दीस सेशन इजी? ना ना, इजी केन्ना घेवंकूच ना. सेशन खंयची इजी घेवप ना न्ही. इट इज सी एवरी मिनिस्टर ऑर कोणूच जर आमचो चीफ मिनिस्टर जो आसा ही हॅज टू प्रिपेर हिमसेल्फ. एनीथींग कॅन बी आस्क्ड, एनीथींग कॅन बी कॉर्नर्ड. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर तुका खबर आसा मंत्री थोडे प्रिपेर जावन येता आनी दे डू द वर्क. पयल्याच दिसाक चित्र मातशें अशें आशिल्लें की दर सेशनाक जशें जाता की मिनिस्टरांक तुगेले चीफ मिनिस्टरान हात दिवन मातशें साल्वार करून भायर हाडचे पडटात. ती परिस्थिती पयल्याच दिसा मातशी दिसली. खंय दिसली? आज सकाळीं दिसली. जेन्ना तुगेले कांय क्वेश्चन वताले तेन्ना डॉच करपाची परिस्थिती चड आयली आनी मागीर सीएमाक मदीं उठून बिटून मातशें ते जाग्यार घालचें पडलें. अजून पर्यंत 2.5 वर्स जावन मिनिस्टर जाय तितलो अभ्यास करून येना अशें दिसता? ना, म्हाका दिसना. ते कितें जाता पळय आतां थोड्यो क्वेश्चन तूं म्हणटा पळय, वेन दे आर नॉट रेलिवंट कोणें जर विचारले जाल्यार तो प्रश्न मागीर घुसपता आनी मागीर मे बी सीएम थिंक्स दॅट ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आन्सर. आय एम नॉट सेईंग नो बिकॉज ऑफ हीज एक्सपिरियन्स. मिनिस्टर एक्सपिरियन्स मे बी लिमिटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड. म्हणजे तेजे कितें विचार तो आपणाचो होमवर्क पूण भलतेच जर क्वेश्चन जर तूं विचारपाक गेलो जाल्यार इट मायट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू आन्सर. सुनील, कितें दिसता तुमकां ओपोजिशनच ना अशी परिस्थितींतल्यान ह्या हातूंत भितर तुमी देंवतात? मोर्चा जावपा आशिल्लो आज, तुमी व्हडली चार्जशीट बी दिवपा आशिल्ले, तेंय खंय तरी फुस्स जालां. पावस पडटलो म्हूण आमी मोर्चा काडनात अशें तुमी सांगलें. भायर वचून पयल्यार बरें वत पडलां पूण वत पडटकीर सुद्दां तुमचो मोर्चा दिसना. अशी परिस्थिती भितर अधिवेशन सुरू जाता. एज अन प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी गोंयकारांक कितें सांगपाचें आसा? पयली गजाल क्लियर करूंक सोदता की पावस पडटलो म्हणून आमचें जें एजिटेशन आसलें, मोर्चा आसलो तो पोस्टपोन करूंक ना. पावस हें एकूच रिजन नासलें, ताका आनिकूय रिजन्स आसले आनी आमी म्हणूंक ना की आमचें एजिटेशन किंवा मोर्चा आमी कॅन्सल केला म्हणून. इट हॅज बीन पोस्टपोन्ड फॉर सेवरल रिजन. आनी आमी पयलींच जशें सांगलेलें आमचे पार्टीचे जे प्रभारी आसा दिग्विजय सिंगजी ते पर्सनली येतले चार्जशीट दिवपाक. आमचे इवन सगळे चार्जशीट बी ड्राफ्ट करून सगळें रेडी जाल्लें आसा. सो देर आर वेरियस रिजन फॉर वीच वी हॅव पोस्टपोन्ड इट. आमी ते कॅन्सल करूंक ना आनी ऑपोजिशन तूं ना म्हणूंक शकना. इन कमींग डेज जी असेंब्ली सेशन चालू आसतलें तातूंत आमचें ऑपोजिशन कितलें इफेक्टीव आसा हें तुमकां सगळ्यांक दिसतलें. स्वताच्या आमदाराचेर भरोवंसो आसा? डेफिनेटली. सगळे 9 जाणांचे आसा? एकट्याक आमी ऑलरेडी सांगला न्ही, एकटो आमी कन्सिडर करना पण बाकीच्या 8 जाणांचेर आमकां सारको गॅरंटी आसा. 8 जाण प्लस विजय प्लस नरेश सावळ. I will not comment on anyone who is independent. See, anybody who is against these policies of this government, we welcome it because whatever, not for the sake of opposition, whatever wrong the government is doing, and जर कोणी ताका oppose करता, then we welcome it. What are the 3 major issues on which you feel that you can corner this government? There are 3 major issues. Issue खुबशे आसा. हांव तुमकां सांगता, एक लॉ एंड ऑर्डर जो आज गोंयान व्हडलो इन्क्रिजींग नंबर ऑफ क्रायम्स. मागीर मुतालिकाची एंट्री जी आसा, जे गव्हर्मेंट इतलो फर्म आसलो एका टायमार तो मुतालिकाक आमी एंट्री दिवचे ना, तो आज गव्हर्मेंट खंय तरी सॉफ्ट पडला आनी तांचेच पक्षाचे दुसरी जी विंग्स आसा, शेडो विंग्स, ती खंयच्यान ना खंयच्यान भितर ताका वाती लायतात ताका एंट्री दिवपा खातीर. त्या बरोबर एम्प्लॉयमेंट इन रुरल एरियाज, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर, अशे कितलेशेच मुद्दे आसा. इकॉनॉमी, अशी जी इकॉनॉमी जी ग्रोथ ऑफ इकॉनॉमी जी आसा ही कंप्लिटली स्लो जाल्या आनी एक्झिस्टींग सुद्दां जी इकॉनॉमी युनिट्स आसा
ती सुद्दां खंय तरी अफेक्ट जाता. सो देर आर वेरियस मुद्दे जे जाग्याचेर आमी सरकाराक कॉर्नर करतले अधिवेशनात. निलेश बाबू, एक गजाल दिसता की पयलीं दिसाक 2.5 वर्सां जालीं आतां सरकाराक. सुरवातीची जी काय अधिवेशन आशिल्ली तुमी कांय गजाली काडून काँग्रेसीच्या माथ्यार मारपाक शकताले की तुमच्या सरकारान अशें केल्लें, तुमच्या सरकारान अशें केल्लें. आतां तीय परिस्थिती उरली ना. आतां तुमचें सरकार आसा, दुसऱ्याच्या माथ्यार घालपाक मेळना. मातशी कठीण परिस्थिती जाता अशा टायमार जेन्ना ओपोजिशन उबो रावन प्रश्न विचारता तेन्ना. पळय, सरकार जेन्ना येता तेन्ना गोष्टी खूब आसा. मेन म्हणजे डेव्हलपमेंटाचो मुद्दो. दॅट इज द मेजर फॅक्टर वॉट डेव्हलपमेंट. आता त्या सरकारने करणी केल्ली म्हणून आज ते मायनिंग बंद पडलें आसा. आमी केन्ना तो विशय आतां तूं म्हणटलो ह्या सरकारान करपाक जाय, ह्या सरकारान करपाक चान्स पडपाक जाय न्ही. बिकॉज ऑफ रिलेटेड इश्यूज ऑफ सारके मायनिंग चलोवंक ना, बिकॉज ऑफ इलिगल मायनिंग त्या सरकाराचे ह्या सरकाराक इफेक्ट जाल्लो आसा. सो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. 1.5 वर्सांनी 2 वर्सांनी चेंज जाना. आतां अजूनही सुप्रीम कोर्टान दिल्या. तुम्ही अजूनही काँग्रेसीची सरकारा ब्लेम करता 2.5 वर्सां. सगळ्याक ब्लेम करू शकना. पण इकॉनॉमी चलता, तशी डेव्हलपमेंट म्हणून तुमकां हाडले न्ही सत्तेर. अजून ब्लेम करून फायदो कितें ना. तांकां खंय ब्लेम करता आमी आतां ब्लेम करना. पण ज्यो गोष्टी तुमी स्टार्ट केल्ले की अजूनही तुमी ताका ब्लेम करता. आमी ज्यो थोड्यो गोष्टी आसा ताका ब्लेम करूंक पडटलेच. सी एनी डेव्हलपमेंट मेजर फॅक्टर जो आसा इट इज डेव्हलपमेंट. मेजर फॅक्टर म्हणटा ते डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट दृश्टीने करपाक जाय जाल्यार तूं लोकांक टॅक्स घालूंक शकना. टॅक्स घातले की लोक चाडवता. सो यू हॅव टू डू विदीन युअर बजेट. आता 1,500 पावणे 2,000 कोटी कमी जावनूय सरकार चलता लास्ट 2 वर्सां. गव्हर्मेंट सॅलरीज मेळता. बाकीचे हांव म्हणना व्हडले डेव्हलपमेंट केला, पूण एटलिस्ट नॉर्मल डेव्हलपमेंट चालू आसा. सो बेस्ड ऑन दीस डेव्हलपमेंट बाकीचे गोष्टी चलता. पूण ज्यो गोष्टी तूं सांगता पळय बाकीचे गोष्टी बारीक बारीक गोष्टी सरकाराक आमी ते फाटले आतां रेग्युलर गोष्टी आसा. रेग्युलर गोष्टी जी आसा तुम्ही कितें म्हणटात की सदांचो जो गाडो चलता तो गाडो आमी बंद उडयलो ना. इतली वायट परिस्थिती आसून आमी गाडो चलयलो. दॅट इज युअर आर्ग्युमेंट. माझे तसं नाही. हांव आर्ग्युमेंट हे की पळय जेन्ना सरकार येता फाटल्या सरकारान जेन्ना इतले पयशे आसताले ते सरकारान ते गव्हर्मेंट सारके चलोवंक ना. आतां इतले कठीण परिस्थितीन जेन्ना हे गव्हर्मेंट सरकार चलयता विथ लेस मनी ना यू विल से तूं पोतू ब्लेम घालता केन्ना तुमचें पोजिशन इम्प्रूव जातलें. पळय इम्प्रूव जायनासतना सरकार चलता. पण मेजर फॅक्टर्स लायक डेव्हलपिंग आता आपणाचे आता मुद्दे पैसे ना तोपर्यंत जाय तितली डेव्हलपमेंट जावपाक शकना. जावचेच ना. इट इज नॉट. आता तू म्हणटा तो म्हणटा की तुम्ही इतली सगळी हें करून दवरलें आमकां परिणाम अजून भोगचे पडटा. 2.5 वर्सां जालें तरी आमी कांय जाग्याचेर तुमकां ब्लेम करचे नात, पण इतले म्हत्वाचे जे इश्यू आसात थंय तुमकांच ब्लेम करतले. पळय एक पयली गजाल म्हणल्यार सदांच फाटल्या सरकाराक आतां ब्लेम करून करून 2.5 वर्सां सोंपली. आता फाटल्या सरकाराक ब्लेम करीत करीत आसतना सदांच चीफ मिनिस्टर आनी हांची जी ऑपोजिशन रुलींग पार्टी जी आसा ते कितें म्हणटाले की आतां सेंटराक काँग्रेस आसल्या कारणान ते आमकां कांयच ग्रांट्स दिना, कांयच मदत करना म्हणून. आतां मागीर म्हणपाक लागले कितें आमचो मोदी येवनी मागीर तुमकां रामराज्य येतलें म्हणून रोखडेंच 8 दिसां भितर. आतां कितें म्हणटा आज जर ताका कितें जाय तो म्हणटा कितें डेलिगेशन व्हरचें पडटलें आनी कितें. पयलीं अशें चित्र दाखयलें करून लोकांक की काँग्रेसीक सेंटराक काँग्रेस सरकार असल्या कारणान गोंयांत भाजपा सरकार असल्या कारणान सगळीं कामां उडून उरतालीं किंवा काँग्रेसीन केल्ल्यो पयलीं चुकां खातीर आमकां त्रास जातालो. मागीर म्हणपाक लागले की मोदी येतकूच रोखडेंच चेंज जातलें. आतां मोदी येवनूय खूब तेंप जालो, पण आतां परिस्थिती कशी आयल्या डेलिगेशन व्हरचें पडटा. पयलीं दाखयताले कितें लोकांक फोन मारल्यार आपलें काम जातलें म्हणून प्रायम मिनिस्टराक. आनी पयलीं डेलिगेशन घेवन वताले, आतांय डेलिगेशन घेवन वता. केंद्राक खंयचें जरी सरकार आयलें तरी आसतना तांकां खंय तरी वेवस्थेक बायपास करून कामां जायनात. जे चित्र तुमी लोकां मुखार उबी केल्लें की 8 दिसां भितर 10 दिसां भितर आमकां फोन मारून आमचें कामां जातलीं म्हणून तें मातशें आंगार येता. आजूय सांगचें पडटा की स्पेशल स्टेटसा खातीर आनी एक डेलिगेशन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचचें पडटलें म्हणून. तेणे सांगलां आपण ऑलरेडी चालू केला. ही हॅज क्लियरली मेन्शन दी फायल जेणे प्रोमोट केल्ली दॅट फायल हॅज मूव टू होम डिपार्टमेंट. कितें करपाक जाय तें ताका डेलिगेशन व्हरपाक जाय. करपाक स्पेशल स्टेशन करपाक डेलिगेशन व्हरपाक जाय नाका. फाल्यां हे ऑपोजिशन जे आसा ते म्हणटले तुमी हे केले ते केले. सो ही वॉन्ट्स टू टेक एवरीबडी एंड गो एंड डिस्कस एंड फिनिश द इशू. दॅट इज द मुद्दो मांडला. पळय आमच्या सेंटराक सरकार 1.5 म्हयने जालो. 1.5 म्हयने जालो मरे 4-5 म्हयने जाले. 1.5 म्हयने जालो. 1.5 म्हयने जाता पळय एवरी पळय सरकारान प्रायम मिनिस्टर येयल्लो आसा. ही हॅज टू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल. सगळे इतले बेगीन फास्ट हांव म्हणना 8 दिसां म्हणटाले सारके. हांव म्हणना 8 दिसां म्हणजे आमचें म्हणणें कितें रोखडेंच जातलें ऑटोमॅटिकली जावन पडटलें. आनी यू सी नेक्स्ट सेशन येतलें पयलें कितलींशीं कामां आमची जावन पडटलीं. आज आमचो पळय 10 वर्सां काँग्रेसी सेंटर आसतना 3 तेंचे 2 जाण आशिल्ले खासदार
आमचो आतां दोग जाण निवडून येयला नो डावट, पूण आमकी तांकां मंत्रीपद दिलें आनी बरें मंत्रीपद दिलें जे रिलेटेड आसा ट्युरिझम सेक्टर जो आसा, ट्युरिझम सेक्टर, कल्चर सेक्टर जो निलेश आसा ताका बाबा, दिल्लें आसा. ही जाली तुम्ही म्हणटा ती स्पेशल स्टेटसा सारखी किंवा मायनिंगा सारखी गजाल, जंय सेंटराचे आमकां सहकार्य जाय पडटा. जायच न्ही. 3 महत्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हळ्यार रिजनल प्लॅन, दुसरो म्हळ्यार मायनिंगाचो स्टेट लेवलाचेर धरून मायनिंग पॉलिसी, आणि तिसरो गजाल म्हणटा तो लोकायुक्त सारखी इन्स्टिट्यूशन्स जी झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून तुम्ही प्रॉमिस केल्ली. आज रिजनल प्लॅनाची जाप काडना तुम्ही, लोकायुक्त अपॉइंट करना तुम्ही, आणि मायनिंगाचेर पॉलिसी दवरतकीर कितें जातलें तें कोणाक खबर ना. म्हाका दिसता तुकाय खबर ना. लोक ना मायनिंग पॉलिसी हे सेशना मायनिंग ताजे उपरांत कितें जातलें तें कोणाकच खबर ना. ना ना हे सेशना मायनिंग पॉलिसी म्हाका दिसता बेस जे आसा विल कम फॉर डिस्कशन. ते ऑलरेडी आमी उलोवन जाल्ले आसा. मे बी सीएमान सांगूना, पूण 100% हे सेशना मायनिंग पॉलिसी येतली. रिजनल प्लॅनाची कितें? दुसरें म्हणजे लोकयत पळय कोणाकूच केलो तेंचेर टिका करता, कोणाचो हाडलो टिका करता. अरे पयलीं चलू मागीर ताका टिका करपाचें. हांगा थोडे काँग्रेसीन बसलेले एडवोकेट आसा जे टिका करपाक हुशार आसा. काँग्रेसीन बशिल्ले एडवोकेट, हांव तेजें नांव घेना, तुका खबर you go to आसा. regional नागालले विशय हाडटा आनी मागीर हे करता. तूं रिजनल प्लॅन म्हणटा पळय, रिजनल मागीर या हाजेर घेवया. लोकायुक्ता सारखी गजाल सुनील कितें दिसता? ते म्हणटात की खंय तरी तुमी कांय एडवोकेटांक पोसल्यात आणि ते एडवोकेट प्रत्येक खेपेक ताणें कोणाकय सिलेक्ट केलो की ताका हाडटा आडमेळी आणि मुखार वचपाक दिना. काँग्रेस पार्टीक शेडो राजकारण करपाची संवय ना. काँग्रेस पार्टी दुसऱ्यांक फुडें काडून चुडी लावपाक कोण लायना. आमचे कडेन आमचे ऑफिस बेरर्स आसा जे कितें इश्यू आसला ते स्वता हँडल करता. आमी दुसऱ्यांक आडोसान रावन दुसऱ्यांक फुडें काडपाचें आमकां राजकारण तसलें करपाचें संवय ना. हांव तेजे पळय हे जे नॉन पॉलिटिकल जे आसता, सी दे हॅड नॉट गॉन इन टू पॉलिटिक्स आनी थंय खंय पयशे करूना जे कार्यकर्ते आज जे आसा. पूण थोडे जे भिता की लोक येयले खरें तेंचेरूच प्रश्न येवचे ना. ते व्हडले लिडर आहा पळय ते हे करता. हांव ते बारीक जे आज तळणे भुरगे आसा ते जर हे करता पळय. तूं म्हणटा की लोकायुक्त आयिल्लो काँग्रेसीक नाका म्हणून. हांव सांगना न्ही, मग ताका लागून पोसलेले एडवोकेट म्हणून हांवें स्टेटमेंट केला, क्लियर केला. काँग्रेसीक नाका लोकायुक्त आयिल्लो कारण ते भितर पडटले म्हणून. सारकें तुमकां न्ही, असलो आमकां कित्याक आमी आमच्या म्हाका सांग. This is a very interesting argument. This is a very interesting हांव सांगता argument. तुमकां एक हय. की निलेश बाबान येदो व्हडलो शोध जो काडला पळय तांच्या पार्टीन जर हें आयकत जाल्यार खंय तरी मनोहर पर्रीकाराचें इंटलेक्ट सुद्दां निलेश बाबान ओवरटेक केला अशें म्हाका दिसता. आनी मुख्यमंत्री ताका करचो. तू कितें कॉम्प्लिमेंट दिता काय कॉमेंट करता? कॉम्प्लिमेंट कित्याक असलो शोध केन्ना हांवें फर्स्ट टायम पळयलो. आनी ताणें एक तागे आर्ग्युमेंट सगळ्यात चड प्रकरणां भायर सरतली तुमची फाटली मिनिस्टरांची. एक गजाल म्हाका क्लियर करा. आतां लोकायुक्ता कडल्यान मातशें डिबेट जावं. लोकायुक्ताचेर हांवें ऑलरेडी चार्ज केला दॅट चीफ मिनिस्टर मेड हिम टू रिझायन ड्युरिंग माय सायबर एज ती हांवें कंप्लेन केल्ली तेन्ना. आतां आमी इन्फॉर्मेशन कमिशनराचेर येवया. स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर